मोरेमायेच्या जल्माच्या ह्या परबेची चरित्रा कितें जावन आसा. मोगाच्या भाव बिन्यानू 1980 वयर 8 इस्वेंत डिसेंबराच्या 7 तारखेर अर्मेनियांत एक व्हडलें भूंयकांपणी जाली आनी ह्या भूंयकांपणे वेळार सबारो लोक मरण पावलो. सांगातच जायतीं बांदपां जमनी समान जालीं आनी 2 दिसां उपरांत मिलिटरी थंयसर येता आनी पडलेलीं बांदपां उस्तूंक ते आरंभ करतात आनी ते उस्तितना ह्या बांदपा मदें एक आवय आनी एक 4 वर्साचें ल्हान भुरगें तांकां पळोवंक मेळटा. अजाप इतलें जावन आसलें, आवय अस्वस्थ आसली पूण भुरगें भलायकेवंत जावन आसलें. तर कितें तांकां घडलें? जेन्ना बांदपा पंदांत हे आवय आनी भुरगें आसता आसतना आवय आपल्या हातांत आसलो उंडो दिवन ह्या भुरग्याक पोसता आनी जेन्ना हो उंडो मोग जाता थंयसर आसले बाटलेची एक चोंच आमी म्हणटा ती फोडणी घेवन हें आपल्या बोट ती चिरता आनी आपलें रगत दिवन ह्या भुरग्याक ती पोसता. खंडीत जावन ही आवय महान जावन आसा. तर संवसारी आवय आपल्या भुरग्या खातीर आपलो जीव दिवन पोसता जाल्यार सर्गींची आवय आमची मरीमाय कितली महान न्हय. मरीमायेन आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आमचे पासून कुर्सार समर्पून दिलो आनी अशें ताच्या मरणा वरवीं तिणें आमकां साल्वसांव सोडून दिला. देखून आज सगळी पवित्र सभा मोरेमायेच्या जल्माची दबाजीक परब वा मोंती फेस्त आमी संभ्रमता. तर मोरेमायेच्या जल्माच्या ह्या परबेची चरित्रा कितें जावन आसा. मोरयेच्या जल्माचें फेस्त सुमार 5व्या शतमानांत पयलें जेरुसलेमांत उपरांत सिरियांत आनी कालक्रमेण पालेस्तिनांत तें प्रसारलें. जेरुसलेमाच्या बत्सैदा थळ्या लागीं थंयसर आन्नाक आनी जोकिमाक समर्पिल्लें देवळ 5व्या शतमानांत उबारलेलें आनी थंयसर मरयेच्या जल्माचो दबाजो 5व्या शतमानांतावन आरंभ जालो आनी भाग्यवंत रोमानस हे फेस्ताचो दबाजो वा समजणी ग्रेक अधिकाराच्या उजवाडाक तो हाडटा. ताका संबंदीत जायतीं गायनां तो रचता आनी अशें हें फेस्त लोकां मोगाळ जाता. 6व्या शतमानांत रोमाक तें विस्तारता आनीक पाप साहेब सर्जियस पयलो हें फेस्त लितुर्जीक कॅलेंडरा भितर दाखल करता आनी अशें कालक्रमेण रोमांतावन सगळ्या संवसारार तें प्रसारता. तर मोंती सायबिणेच्या फेस्ताची चरित्रा आमी कशें समजता. मोरयेच्या जल्माची परब 8 तारखे सप्टेंबरा म्हळेलें खंयसरय आमकां चारित्रीक पुरावे ना. तरी पूण जुदेव कॅलेंडरा प्रमाणे तिर्सी म्हयन्याचो 8वो दीस तो सप्टेंबर म्हयन्याक पडटा आनी जेरुसलेम देवळाचो समर्पणाचो दीस जावन आसलो. देखून मोरी ह्या दिसा जल्मेल्ली म्हळेली पातेणी. ते सोडल्यार अनेक संप्रदाया प्रमाणे फ्रांसांतलो एकलो रैत ताच्या स्वप्नांत तो एक दर्शन पळयता आनी ह्या दर्शनांत सर्गी व्हडलो दबाजो चलती आसता आनी ह्या दबाजा वेळार सगळे देवदूत गायन गायते रावतात आनी हो रैत ह्या देवदूतांक विचारता कसलो सर्गी दबाजो आज जावन आसा आनी ते म्हणटात आज मोरेमायेचो जल्मा दीस आनीक हो दीस जावन आसलो सप्टेंबर 8 तारीख आनी हो रैत त्या टायमाचो गवळी बाब जावन आसलो मौरियारेस हें वचून तो कळयता आनी उपरांत तोच दीस मोरयेचो जल्मा दीस म्हूण आचरणाक आयला म्हूण सगळ्यांक ते प्रगटतात. तर मोंती सायबिणेच्या ह्या फेस्ताचें संभ्रमणी कशी आरंभ जाली आनी आमच्या चिंतपा प्रमाणे मोंती सायबीण म्हळ्यार दोंगरा वयली सायबीण आनीक 18व्या शतमानांत गोंयचो याजक बाब जोकीम मिरांदा पेरंगेपेटीन तो येता आनी मोंते मरियाना म्हणलेले सेमिनरी थंयसर तो स्थापन करता. थंयसर मरियाळ देवासांव तो आरंभ करता आनी अशें थंय तावन मोंती फेस्ताचे संभ्रम विशेश रितीन आमच्या कोंकणी बेल्टांत आरंभ जाल्लें चरित्र आमकां सांगता.
आनी अशें आमी पळयता देवान सगळो संवसार रचलो आनी विशेष रितीन मनशाक सगळो अधिकार आनी हुद्दो दिवन ताणें संवसारांत धाडलेलें. पूण आमी पळयता एव देवसराच्या बुलावण्यांत ती बोलता आनी अशें पातक ती करता आनी त्या एवे मुखांतर ह्या संवसारांत पातक येता. पूण देव थंयसर सोडिना, पूण देव प्रवाद्या मुखांतर बसवणी करता आनी म्हणटा एक आंकुवार चली गर्भेश जातली, एका पुताक ती प्रसूत जातली आनी हो जावंक पावतलो इमानुएल आ सोडवणदार. आनी अशें देवाची बसवणी मोरये मुखांतर पुर्ती जाता आनी मोरये मुखांतर आमकां जेजू फावो जाता आनी अशें जेजू मुखांतर सगळ्या संवसाराक सडवण फावो जाता. आनी इगर्ज मातेचें आमी लितुर्जी कॅलेंडर पळयल्यार खाली 3 लोकांचो जल्माचो आनी मरणाचो दीस आमी आचरण करता. पयलो आमी म्हणटा जेजू, जॉन बाप्तिस्ट आनी मरीमाय. आनी देखून मरीमायेचो पात्र साल्वासांव चरित्रेंत एक श्रेश्ठ आनी विशेव जावन आसा. आनी ह्या खातीर आल्फोन्सोस लिगोरी म्हणटा ती एक महान सांतीण जावन जल्मली. तिचो आत्मसोबीत सरसना मदें अविधेय येव पातकी मनशा कुळाची आवय जाली. देवाक विधेय जाली मरी सडवण लाभल्या मनशा कुळाची आवय जाली. आनी अशें मरेचें उंचलेपण वर्तेपण आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता वा पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमी वाचता. आनी मुंदरून आमी पळयल्यार मरी जेजू संगी सडवणदार. आनी हें आमी कशें पळयता जेजू आपल्या मिसां वरवीं देवाच्या कुशे खालती मानकान आमकां सगळ्यांक तो सडवण हाडटा. पूण ह्या सडवणेक मरयेचो संपूर्ण पाठिंबो आसलो आमी पळयता. मनशा कुळाक देवाच्या महिमे पासत रचलो. आमी उत्पत्ती पुस्तकांत 1:26 आमी वाचल्यार देवान मनशाक रचलो, ताका सगळो अधिकार दिलो आनी देवा सारको जावन देवाच्या कुशे प्रकार ताणें जिवंक जाय म्हणलेलो देवाची आशा आसली आनी ह्याच उद्देशान देवान ताका रचलो. उपरांत आमी पळयता मनीस देवान दिल्ली महिमा वगडायता. उत्पत्ती पुस्तकांत 3:9 आनी मुखार आमी वाचता एव देवसराच्या ह्या बुलवण्याक ती वळख जाता आनी थंयसर देवसराच्या बुलवण्या वरवीं संवसारांत पातक येता आनी जें देवान मनशाक सासणाच्या महिमेक रचली ही महिमा तो होगडावन घेता. आनी मुंदरून आमी पळयता मनशाची महिमा परतून ताका मेळ्ळी. आनी हें कशें मनीस नाश जावचें नाका म्हणलें देव चिंता आनी आपल्या एकल्याच पुताक तो मोरये मुखांतर ह्या संवसाराक धाडटा आनी पातकी मनशाक आनी देवातान पयस केल्ल्या मनशाक देव परतून ताचे थंय हाडटा आनी अशें मनशाचें पयलें अस्तित्व ताच्या पयल्या रुपाक तो हाडटा आनी अशें मनशाक जेजू मुखांतर तो महिमे बरीत करता. तर हांगासर आमी पळयता 2 संगती जेजू दाविदाच्या संतत जावन जल्मतलो आनी जेजूचो जल्म आदी फुडेंच प्रवादे मुखांतर देवान कळयल्लें आनी अशें जेजू मुखांतर देव आमकां साल्वार करतलो आनी मोरयेचो पात्र म्हत्वाचो आसा म्हणलेलें थंयसर उल्लेख केलो आमी वाचता. इसायाचो ग्रंथ अध्याय 11:1 आनी मुखार आमी वाचता. दुसऱ्यान जेजू विशयान प्रवाद केल्लें वा सगळें जेजूच्या जिवितांत पुर्ती जालां आनी विशेश रितीन इसायाचो ग्रंथ अध्याय 7:14 जें एक आंकुवार चली गर्भेश जातली, पुताक प्रसूत जातलें आनी अशें जें जेजू विशयान सांगलें तें पुर्ती जालां. आनी विशेश रितीन इसायाचो ग्रंथ अध्याय 60:1 आनी मुखार सोम्याचो स्पिरीट मुजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. आनी हें मिसांव घेवन जेजू आपलें मिसांव संपूर्ण रिती कार्यगत करता आनी अशें आमकां सगळ्यांक देवा थंय राज्य करूंक आमकां सासणाचें जिवीत तो फावो करता. आनी ह्या खातीर जेजूच्या मिसांव वरवीं संवसारांत वा मनशा कुळाच्या सडवणेन जाल्लें जायतें बदलावण आमी पळयता. जुदेव जंतील म्हणलो व्यत्यास थंयसर आखेर देखता. आमी पळयता सुरवेल्लें जुदेव चरित्र पळयल्यार थंयसर व्यत्यास आसलो. केवळ जुदेव बरे लोक म्हूण ते चिंताले आनी जंतील पातकी म्हूण लेखता आसले. आनी हो एक अंतर जेजू काडून उडयता. दादल्या स्त्रिये मदलो अंतर तो काडून उडयता. आनी हेच आमी पळयता जेजूच्या वंशावळींत जें विशेश रितीन आयच्या फेस्ताच्या वांजेलांत आमी वाचता. मातेव म्हणटा थंयसर बरी स्त्री वा वायट स्त्री, दादलो वा स्त्री म्हणलो खंयचो एक अंतर करिना. देव सगळ्यांक आपले काकूळ दाखयता, देव सगळ्यांक समासमपणी लेखता म्हणलेलो आमकां उल्लेख करता. आनी निमाणें जावन भाग्यवंत आनी पातकी म्हणलेलो व्यत्यास देव करिना. आनी जेजूस आपल्या तोंडान म्हणटा हांव आयलां पातक्यांक कापूंक भाग्यवंतांक न्हय. आनी जर आजय आमी फेस्त आचरण करता आसतना भाग्यवंत पाऊल आपल्या पत्रांत म्हणटा ह्या दिशेन आमची मोह देवान उजवाडयला, देवान आमकां विंचून काडला आनी ताचें येवजन आमच्या जिवितांत ताणें जारी केल्लें आसा. तर देवाचें येवजन आमच्या जिवितांत सदांच समजूंक आमी प्रयत्न करी आनी आमकां मेल फंग जावन आसा. मरीमाय जें जेरेमायाच्या ग्रंथांत अध्याय
29 वाक्य आनंदान आमी वाचना हर एकल्याक देवाचें येवजण आसा आनी मोरयेन आपल्या जिवितान देवाचें येवजण कार्यगत केलां. मोरी माय जावं दी आमकां आदर्श, मोरी माय जावं आमकां देख. आनी विशेश रितीन आयच्या दिसा ह्या मोंती मायेच्या जल्माच्या दिसाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना सर चेडू भुरग्यांचो दीस जावन आमी आचरण करता. देखून चेडू भुरग्यांक आमी आमच्या कुटुंबांत जल्माक हाडया. चेडू भुरग्यांचो मान गौरव आमी सांबाळया आनी तांच्या हक्कां खातीर आमी झुजया. मोरी माय आमकां हर एकल्याक जावं दी प्रेरण आनी आदार. आमेन.